देव बरें करून तुमकां प्रेसवाल्यांक कित्याक तुमी शॉर्ट नोटिसार येयले म्हणून आनी तुमकां हांव एक्चुली थँक्यू म्हणूंक सोदता. तुमकां लागून हो मुवमेंट आमचो मुखार वयता. तुमी जरी तर तुमचो सपोर्ट नासलो जाल्यार हो मुवमेंट आमचो केन्नाच बंद पडटलो आसलो. नाव टू स्टार्ट वीथ आमचे गाडे मोडलेले 1 जुलाय. ओके, 1 जुलायच्यान आमी फॉलोअप करूच MLA कडेन मागीर लास्ट आमी मेवलेले MLA 20 20 तारखेक 20 लास्ट म्हयन्याचेर. तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिलेलें की काम थिंगा चालू जाता म्हणजे प्लॅन काडटले कितें आहा सगळें करून सोद जावन प्रोसेस जातलो चालू. आनी आमी विश्वासान रावलेले ते काम चालूय जालें. थिंगा PWDचे मनीस येवन थिंगा प्लॅन काडून सगळें काम चालू आसलें ना. आतां आमकां कित्याक लोक मातसो आमी गाडेकार मातशें हें जाले कित्याक एक हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या 14 जुलायार जाल्या ही ऑर्डर आनी इम्प्लिमेंटेशन जें आहा तें 1 म्हयन्याचो टायम दिलोलो हायकोर्टान. सो लोकांक मातशी भिरांत दिसली बाबा तेंका हायकोर्टान सांगलां की 5 गाडे थिंगा घालचे म्हणून दीन दयालाचे. ते आमकां कांय ऑब्जेक्शन कांय प्रॉब्लम ना. वी आमी जे लॉक आहा वी अबायड विथ लॉ. सो आमकां कांय ना. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आहा ती सुप्रीम ऑर्डर एंड वी एक्सेप्टेड. पूण आमचें जेन्ना काम चालू आसलें म्हणजे तो प्लॅन थिंगा काडलेलो आनी त्या प्लॅनान हांवें आनी प्रसादानूय प्लॅन पळयला. तो थिंगा बरो PWDन प्लॅन काडला वीथ टॉयलेट एंड एवरीथींग वॉज व्हेरी नायस. सो आनी ती प्रोसेस जाता फायला हांव आनी प्रसाद फॉलो करता. आतां सडनली ही ऑर्डर येयली आनी ह्या ऑर्डरीक लागून आमचो जो प्लॅन आहा तो प्रॉब्लमान येता म्हणून देखून आमकां MLA विचारूंक जाय आसलें बाबा तो तेंचे गाडे घालता थिंगा आमच्या प्लॅनान कांय प्रॉब्लम येवचो ना. सो देखून आमी आयज MLAक मेळोंक येयलेले. आनी एक सांग सोदता तेजे गाडे आहले पळय सिंपल ते दीन दयालाचे 5 गाडे आहले. ते गाडे जोरी तर डेमोलिशन टायमार सेफ केलेले आनी थिंगा काडून सायडीक दवरलेले जाल्यार आयज जे गोव्हर्मेंटान आपणाचो फंड मोडून 5 गाडे घाल्ले ते पब्लीक पयशे सेफ जातले आसले. सो दीस वॉज आमी म्हणना तेंका दिवंक उपकारनासले दिले हायकोर्टाचे ऑर्डर पळय. पूण ते गाडे सेफ करूंक जाय आसले डेमोलिशन करता आसतना. कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां. स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां थिंगा की आमी तेंकां गाडे बांदून दिता म्हणून आनी प्लस तेंकां लायट दिवन आमचेच ते आमचेच भाव ते गाडेकारूच तेंकां दिता आमी हॅपी. पूण तेणीय चिंतूंक जाय गव्हर्मेंटानी चिंतूंक जाय 5च फॅमिली ना थिंगा टोटल 38 गाडे आसले. 38 डेमोलिशन ऑर्डर आहा थिंगा. सो 33 लोकांक कशें तुमी एकोमोडेट करपाचे ते आमी विचारपाक आमी आमच्या MLA कडेन येयल्या. ना MLA भितर आसा. MLAन सांगलें येता भायर. आमी तुमकां टायम दिलोलो 11 सो वी स्टार्टेड एट 11 o'clock. आज सकाळी इश्यू जालो कितें इश्यू तो जो इश्यू आहा हेचो हांवें थ्रू न्यूज पळयला तो इश्यू. तो इश्यू 8 ते 10 फ्रूट वेंडर तेंकां मामलादार विथ बोथ द MLAs वचोन थिंगा डेप्युटी कलेक्टर येयलो थिंगा तेंकां मामलादार येवन तेंकां टेम्पररी जागो दिलोलो तेंकां. सो टेम्पररी न्हू आमचे गाडेकार थिंगा कोणूच नासले आयज. आमचे गाडेकार कोणूच नासले. गाडेकारांक काडूंक ना. गाडेकारांक जागोच दिवंक ना जाल्यार काडटले कशे. आमचो एज पर गव्हर्मेंट हांव फॉलो करता देर इट इज प्रॉपरली प्लॅन इज डन बाय द PWD आनी ती फायल प्रोसेस जाल्या. ती फायल आतां PCच्या ऑफिसान आहा. पूण डमनीक आतां कितें जालां ते 5 गाडे आहा पळय ते 20 मिटर्सां भितर हें केल्या रिहेबिलिटेट केल्या 5 गाडे. ते सारकें पूण तेंच तो प्लॅन तुमचो प्लॅन आहा पळय आतां तो प्लॅन फेल जालो ना. ना तेंच आमी विचारूंक येयला न्हू. पळय गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता. दे कॅन गिव अ सबमिशन इन द हायकोर्ट सेईंग दॅट सगल्यांक ते दिता आनी तेंकां इनोड वता. सो स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू डू दॅट न्हू. बट तेंच आमकां आतां आमच्या मनान डावट आहा म्हणून आमी MLAक मेळोंक येयला बाबा तो आमचो प्लॅन फेल जावचो ना न्हू. आतां 5 गाडे घातले कित्याक इट इज अ बीग जॉब. व्हडलो प्लॅन आहा तो एवरीथींग वॉज प्लॅन प्रॉपरली. आतां हे 5 गाडे येयल्या थिंगा आनी थिंगा तेंचे अलायनमेंट फेल जावचें ना देखून तेका आमी विचारूंक येतलें. तेका विचारतले आमी बाबा कितें आहा. प्लस आमी तेका लास्ट 20 दिसां आदीं तेणें लास्ट मिटिंगेक सांगलेलें गिव युअर रिप्रेझेंटेशन टू द CM. सो आमी हे CMाक इनवर्ट केलां कित्याक आमचे धंदे 1 जुलायच्यान बंद जाला. सो आमकां कितें पूण हेल्प करचें म्हणून हांवें पळय रिप्रेझेंटेशन दिलां CMाक आनी MLAकूय दिलां हांवें. सो MLAन सांगलेलें बरोवन दी आनी MLAच्या फाटल्यान आसले आमी खूब फावटी की आमकां CMाचो अपॉयंटमेंटूय दी म्हणून. सो आयज पासून तेणें आमकां आयज तेणें आपयलेलें आमकां की CMाचो अपॉयंटमेंट दिता म्हणून की आमचें कितें प्रॉब्लम आहा तें आमी CMा कडेन मांडूंक सोदता न्हू. सो आमकां जर तर कितें प्रॉब्लम आहा आमी लोकांक घेवन वयता.
जो तो सीएमान सांगला आमकां दिवंक जाय म्हणून गाडी मातसो प्रोसेस मातसो फास्ट करचो आनी आमकां मातशी एक टायम लिमीट दिवचो केन्ना आमी धंदो करतले म्हणून 5 जाणांक दिले आमी हॅपी आमच्या भावांक दिले म्हणून 5 जाणांक तेच भाशेन उरलेले 33 जे आहा तेंकाय दिवचे आमचो डिमांड आनी इतले फास्ट दिवचे म्हणून सो आयज तेका येयला मेळपाकूय की ही वॉज सपोज टू टेक अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम ऑल्सो फॉर दीस आणि तू सांगतालो विलियम ते डेमोलिशन नासले थिंगा स्ट्रक्चर नासले इट वॉज जस्ट दे वॉज सिटिंग फ्रूट वेंडर्स बी आसले पळय तेंकाय काडल्या फ्रूट वेंडर काडला तेंका शिफ्ट कर सांगलेले शिफ्ट करता तेंका काडूंक ना टेम्पररी आहले न्हू पूण तेंका थिंगाच बसोंक जाय आय कांट कमेंट ऑन दॅट तेच तेंका न्हू यू कॅन आस्क देम नायदर आमचे गाडेकार थिंगा कोण आसले आमी आमचे गाडेकार 36 लोक 38 लोक 33 लोक आमी आमचे हितून आहा So they are having they invited some people I saw and they fought. Treating you as a stepmother. Who? What the 38 जणां तुमकां stepmother treatment करून दिता. तेंच विचारूंक येयला न्हू आमी तेंचे वोटर न्हू आमी स्टेटीचे वी डोंट गिव एनीथिंग टू द स्टेट ओन्ली पांचांक दिला पळय दीस इज द हायकोर्ट ऑर्डर ओके दीस इज द हायकोर्ट ऑर्डर गव्हर्मेंट हॅज मेड अ सबमिशन गव्हर्मेंटान सबमिशन केला एजीन सबमिशन केला थिंगा की through state government that they are going to build and give plus thing a light दिवचे म्हणून आणि see we have not gone to the high court आम्ही high court वचोंक जाय so our topic does not come here only if we had to go to high court then there was other issue no आमकां ते ऑर्डर आहा ती 5 जाणांची so I cannot comment why state government is treating us like step brother and step sister MLA
हय 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 बस किती गाडी किती मेळपाक कंटिन्युअसली फॉलो अप करता म्हाका कडेन न्हू आपले खंय पावला काय म्हणून आतां एक नवो डेव्हलपमेंट जाला वयर म्हाका मामलेदारान फोन केलो आनी मामलेकारानूय सांगलें म्हाकाय खबर आसली दीन दयाल 5 गाडी हाडले न्हू ते 5 गाड्याची हायकोर्टान तांकां सांगलें लुगार दिवपाक आनी जेन्ना तांकां हायकोर्टान एफिडेवीट फायल करून क्लियरली मेन्शन करून दिलेलें रायट सायडीक वोट्स बांदोली वयता थिंगा तांकां लुगार प्लॅन करून दिलोलो मामलेदारान पूण वयर जेन्ना फायनल हियरींग जालां तेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या की तांकां लेफ्ट सायडीन ते ऑफ सायड आहात थिंगा घालून दिवचें म्हणून थिंगा घालूनय हांवें केलो त्या प्रमाणे अबावट 1-1.5 मिटर गाड्या मदें सोडचो म्हणून हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां पूण आतां हेजेर पळोवंक गेल्यार हो जो प्लॅन आतां आमचो सकल करेक्शनाक गेला PWDन थिंगा पळय जाल्यार हो परत रिवायज करचो पडटलो प्लॅन एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन आतां PC काय जातलो ते अशें जालां म्हणून विथ मामलेदार आनी फक्त रिवायज करून दी आनी हांकां कशें करून एकोमोडेट थिंगा करचें पडटलें 20 मीटर गेले आता तो तुझ्या प्लॅनातले 20 मिटर्सान ते हे केले तर 60 मिटर उठता तितून सगळे 33 बाकीचे जातले तितून न्हू हो प्लॅन जो केल्लो न्हू चीफ आर्किटेक्टान PWDच्या इट्स अ ब्युटिफूल प्लॅन वीथ स्लोप टॉयलेट वीथ गार्बेज फॅसिलिटीज सगळे धरून बरे भाशेन प्लॅन केल्लो देर समवेर वी हॅव टू एडजस्ट ना म्हणून हांव आतां PCक मेळूंक वयता आनी ताका सांगता हेजेर अशें जाला हेजो रिपोर्ट घे मामलेदाराचो मामलेदारा रिपोर्टा प्रमाणे हे एडजस्टमेंट करून तांकां आतां घाल म्हणून तितून खंय खंय कशें कितें करता पळय ते तो प्लॅन केला चीफ आर्किटेक्टान PWDचा प्लॅन केला आयज तो सकाळी इशू जाला ताका कनेक्शन काडलें ना डेट इज द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट वी कॅनॉट इंटरफियर इन द हायकोर्ट मॅटर ते जेन्ना तेणी हायकोर्टान ऑर्डर दिली तेन्ना आमच्यांनी हायकोर्टान इंटरफियर जावपाक जायना दॅट इज बिटवीन द गव्हर्मेंट दॅट इज AG आनी तेंच्या लॉयरान तें हें केलां आनी इट्स दीन दयाल म्हणून तेंकां तें करचें पडटा पूण आतां कितें इशू जाला कितें की बोबाव जाला की जे फ्रुटकार आनी तांकां काडटा हाडप हाडटा म्हणचे न्हू पळय म्हाका खूब जाणांनी फ्रुटकारांनी फोन केल्लो हांवें म्हटलं तुमकां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हाका तुमकां रायट सायडीक चुकलचें पडटलें ते म्हणूंक लागले थोडे आमी आलो ना ते आलो ना थिंगा कितें जालां न्हू सांगचें म्हटल्यार थिंगा पॉलिटिकली ती मिक्स जाली आनी फायनली न्हू जे कोण पॉलिटिकली कोण फुलयता न्हू ते काडटले कुशीक सोदतले ही फ्रूट वेंडर्स आहा ती बावडी क्रॉसान करतली ही ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड न्हू असल्या मनशान करूंक जायना अशें करप सारकें न्हू कोण पॉलिटिक्स करता तेंचो हो कोर्टाचो सवाल आमी ताका पेटच्या सवाल म्हणटा ते भाशेन ते जाणट्याचो सवाल हिंगा वचून इन्स्टिगेट करप हिंगा वचून नाका आसलेलें करप तें सारकें न्हू हिंगा आतां हें प्रिपेरेशन चालू आहा तेंकां सांगलां वचून आमीच पोसयले थिंगा तेंकां बाय फोर्स पूण तेणी समजूंक जाय बाबा तुमचे प्लॅन रायट आतां हे आमचे गाडेकार कितले आहा पळय हे पासियस काडून आहा कित्याक लागून इट इज नॉट एट कितें हांवें कांयच करूं ना म्हणून इट इज स्टुडंट फॉर द फायनल एप्रुवल म्हाका नांव दिवपाचें उरल्यार ती जाल्यार म्हाका आयज बाबीन आनी डॉमिनिकान आमच्या कालापूरकारांचें नांव दिलें अक्षीची ते अक्षिकाक दितले सो फायनली एवरीबडी हॅज टू बी रिलोकेटेड ऑन द सेम इट वॉज अ ब्युटिफूल प्लॅन सर व्हेरी नायस पूण एक म्हणटा विचारता आतां तुमची आतां हेज्या वांगडा मिटींग जावना सर कलेक्टरा वांगडा मामलेदारा वांगडा तें ही हांवें सगल्याक मिटिंगे घेतल्या मागीर तेंच्यान तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें न्हू आतां दिता नाल्यार हायकोर्टाक तेणें सांगूंक जाय आसलें तेंच्यानी भिडून सांगूंक जाय आसलें कलेक्टरान सांगूंक जाय आसलें आतां पळय आयक सांगता आतां जेन्ना पार्टी आहा न्हू दीन दयालाक न्हू एज पर देर लॉ एंड एक्ट तांकां GMCन NOC दिलेली आहा आयकता ना तेंच्या एक्टान कितें म्हणटा ते थिंगा NOC आसल्यारूच तो गाडो दवरपाक जाता बट सर GMCन दिना नाल्यार GMCच्या कंपाउंडा भितर कितें आसता भायर PWD रोडाक एखाद्या ही जी आतां तेंका लागीं GMCचे प्रॉपर्टी दिता रोड वायडींग काडून
कोण दॅट इज अ हायकोर्ट डिसिजन. आय विल टेक अ नोट ऑफ दीस. सर पूण VIP रोड न्ही तो फाल्यां सकाळी परत तांकां काडलेले मागीर सर पूण पळय आतां कलेक्टर आतां सगळे हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्ट काडचेना हेजेर जाल्यार कलेक्टराचे कितें उरलें तर कलेक्टरान डेमॉलिश करून उडयले पळय गाडी आमकां कितें सगळे ते आतां दीन दयाल अख्ख्या गव्हर्मेंट म्हणजे पब्लिकेक लुकसाण केलां हेणें कलेक्टरान केलां गव्हर्मेंटानूच केलां हें आतां हांव कितें कलेक्टर रिस्पॉन्स हें आहा तेका हें आतां करपाक हांव कितें म्हणटा तुका, जेन्ना पळय कोणूय कोर्टान वयता कोणाकलो तो अधिकार आनी कोर्ट कितें मान्य करता त्या मान्याचेर सारकें म्हणून तितून कलेक्टर ही टीम आहा ती फेल तर तशी जाल्या ते जाल्यार हांव सांगूंक सोदता तुका. म्हणजे सारखे हायकोर्टाचे हेजेर नाल्यार जाल्यार हायकोर्टाचें डिसिजन फायनल जालें ते तुमकां सांगूंक सोदता. दीन दयालाक तेणी हात लावपाचो न्हू. हां तेच ती पयलीं मिस्टेक पयलीं हे starting पयशे आतां करता कोणाचे आमचेच पयशे न्हू आतां इट इज द ग्रेटस्ट मिस्टेक ऑफ दी ऑथॉरिटी. दीन दयालाक तेणी हात लावपाक जायना. जायनासलें पयलींच They थारोवंक would have जाय तांकां. checked the documents. They would have checked the NOC. कोण सुद्दां They घेयना would have आसलेले. not touched it. तेंचे कितें आहा ते भायले कितें घालें ते काडून वताले पूण तेंची ती व्हडली मिस्टेक. तेकाच लागून हायकोर्टान मागीर तेंचे कडल्यान पयशे रिकवर करून आमचे पयशे मोडून मुखान देणं गव्हर्मेंटाचे हें बरोबर कलेक्टराचेच मोड ऑर्डर प्रमाणे हे गव्हर्मेंटान नोंद घेवचो घेवंकूच जाय कितें तरी एक्शन घेवंक जाय हे जे आतां इनजस्टीस आमच्या लोकांक जालें ती जावपाक जायना. आतां जसो हायकोर्टान ते दिले जाय हेजेर रिव्यू पेटिशन घालपाक जाय. हांव एजी कडेन रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कन्सल्ट करपाची गरज आसा. आमकां विचारपाची गरज आसली. विचारूंकूच जाय विचारूंकूच जाय जागो विचारपाची तुमकां गरज मागीर आसली तुमकां- आनी हेजेर रिव्यू पेटिशन घालपाचें. जरी तर एक गाडो धरलो 1.5 मीटर सोडलो आमची प्रपोजल कितें आहा ती आयज गव्हर्मेंटाची तुमी आयज हायकोर्टाक दाखोवन दिवंक जाय आसलें. म्हाका खबर ना ते दाखोवन दिलां कितें दिलां पळय तें. ही प्रपोजल हा प्लॅन केला सगळो. आतां प्लॅन पत्तो रिव्यू करतलो. आय विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी time waste न्हू. रिव्यू द पेटिशन. रिव्यू द पेटिशन आनी पेटिशन एक फायल कर आनी तेचेर कितें तरी उपाय कर. हे 2 मीटर सोडपाक जायना कित्याक थिंगा थोडो लुगार सोडून तेंचे तेंकां दी आनी उरलेलो लुगार सोड. ह्या लोकांक आमी प्लॅन केल्लो. टोनी बाबा आतां कितें आहा जाणा तूं तुवें तो प्लॅन केलेलो पळय त्या प्लॅनान हे 5 दीन दयाल इन्क्लूड जालेले न्हू. हय आसलें. तो प्लॅन हायकोर्टाक कित्याक लागूं ना. सी आय एम नॉट अवेअर. आमकां जेन्ना केस चलता तेन्ना आमकां कोणें विचारूंक ना. न्हू, तेच आयज करता आमकां आयज जरी तर प्लॅन गांव सांबाळपाचो एमएलए न्ही नाल्यार कितें जालें जाल्यार एमएलए काय करिना आनी जाय तशें डिसिजनां घेवपाची गव्हर्मेंट हेंच्यांनी घेवपाची भायर बसपाचें आमकां दिसता हें मिस कम्युनिकेशन आहा गव्हर्मेंट आनी कोर्टा कडेन हेणी मुद्दम दिवंक ना मुद्दाम आमचो मुद्दाम प्लॅन हें करूंक ना. नाका तेंकां हांगा दिल्ले आमकां म्हणून लोकांक दिल्ले नाका म्हणून आमी हो इशू फॉलो अप करता जुलय 12 तेन्ना मामलादार आहा काय इनवॉल्ड हितून तेंका टॉक चालू आहा पार्टी बदल टॉक्स आहा चालू पार्टी पार्टी आसलो तो एटलीस्ट गव्हर्मेंटा कडेन विचारना तेणी बाबा कितें चालू आहा आमचें हेणी एमएलएन आतां कितलें काम केलां ही इज ऑल्सो फॉलोइंग इट मागीर ते करता मरे दोगांय एमएलए काम करता दोगांय एमएलए घेयना हे कॉन्फिडन्स सगळे आतां इतले कितें जालें जाल्यार तेंकां ब्लेम करप मागीर एमएलए आतां कितें आहा सबमिशन जावन न्हू कोर्टान ह्या प्लॅनाचें तर कोणाचो फॉल्ट तो फॉल्ट आतां लेट द ऑथॉरिटी फायंड आउट कोणाचो फॉल्ट जालो ना हांव तेंचेच कडेन म्हाका रिक्वेस्ट करता. गव्हर्मेंटान सांगलें गव्हर्मेंटूच फॉल्ट हितून येयलो ना आय विल रिक्वेस्ट ते दिता न्हू आपण हें करून कन्सर्न ऑथॉरिटी हेजेर रिव्यू पेटिशन तेंचे गाडे तेंकां दिवपाकूच जाय. ना म्हणना. जो लुगार तेंच्या मोदे सोडला न्हू तितलो लुगार सोडिना जावपाक तेंकां मातशें सायडीक तेंकून हे सायडीच्या लुगार जितलो सुट्टा तो तेंकां सगळ्यांक एकोमोडेट. टोनी बाबा तुम्ही सीएमाक मेळटलो केन्ना मेळटलो. सीएमाचो अपॉयंटमेंट मेळटा तेन्ना मेळचो पडलो. पण ते अपॉइंटमेंट मागता उदक आमी हे आमी लेटर दिला सीएमाक पळय आनी I will ask with टोनी अपॉइंटमेंट विथ सीएम. म्हाका कितें आहा म्हाज्या नेटान काम करपाक जाय न्हय. आय हॅव टू टेक सिल्वर इंटू confidence and we will go. Yesterday Silver was continuously calling me, but due to some accident in the family, I was fully engaged in GMC. ताका लागून हांव GMC न्हिदलो आनी Silver was हांव कसोच पावना. One of my relations fell down on the road and I took him to GMC where my full day, half day was gone there only in the evening. त्या खातीर आतां आमी दोगूय जाण बसून डिसिजन घेतलें. डिसिजन म्हणजे काय ना वचून आमचें पेटिशन कितें आमचें काय घेवन येतलें तो तेंच्याय लोकांक घेवन येतलें सगळीं घातून घेवन येतना वचून आतां तें रिव्यू पेटिशन घालना तें काय मातशें लागीं हाडा म्हणून कितलो टायम लागतलो ताका. काय म्हाज्यान सांगूंक जायना.
आय कॅनॉट टेल आम्ही सर तुका कारण आम्ही कोर्टाचे request तुम्ही करता, जाणा इतल्या लोकांक कोर्टाचे तुमच्या- जाणा तुम्ही टायम सर. कितलो लागता आणि गव्हर्नमेंटाचे जाणा हे ऑफिसर थोडे निरलेले सर असतात ना त्यांना एका ते महिन्यात उठत ना. पेवळी. त्यांना 1.5 महिन्याने हे मेळ्ळं, एक कोणाक फायल मेळ्ळं. एक फायल मूव करतलो जाय तूं सीएमान म्हटला ओन्ली 30% ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आर वर्किंग टायर्सली म्हणून उरलेलं काम करना एक फायल मूव करतलेले MLA तेंच्या फुड्यान 10 फावटी वयचें पडटा मागीर ती निरलेली फायल उठोवन फुडें फुडें पावता तेका लागून कामां डिले जाता अशें जरी तर सगळ्यांनी फाटफाट करून काम केल्लें बकीच बशी पुंटा ते केल्ले जाल्यार अशें जायना मागीर डिमांड करताले गव्हर्नमेंट सर्वंटाचेर एक्शन घेवचें म्हणून जे काम करना तेंचे कांय ना तशें कांय ना गव्हर्नमेंटान ते सीएमान जेन्ना स्टेटमेंट केला ते सीएमान सो सीएमाक कडेन अपॉइंटमेंट केन्ना हांव ह्याच मुद्द्यार उलयतां तेन्ना ह्या मुद्द्यार कितें आहा ते विचारा सीएमाक यांचे कडेन हांकां केन्ना व्हरतले तुमी हांव अपॉइंटमेंट घेवन तेंकां वतलो चड करून हांव फाल्यां व्हरपाचो आहलो तेंकां कित्याक लागून टुडे इज स्टार्टींग डे आय डोंट नो वॉट इज द शेड्यूल ऑफ सीएम आय विल बी टेकिंग इन टेलरीकूय येवनी कित्याक वान्स काबार जावन हांवें प्लॅन करून सारकें फायनल जाल्लें सडनली हें जालें आनी तेंकां दिला हांवें आनी ऑफिशियली तेंकां प्लॅन पळयला, दिलो plan हाव पळयला. ब्युटिफूल इट वॉज सर. दे न्यू प्लॅन काढलेलो बेस्ट असलो सर तुमचो ना म्हणना आता सुद्धा तुमच्यानी रिक्वेस्ट करूंक जाता न्हू मिटींग उलोवंक सगळे डिस्कस हांव उलयतात हायकोर्टाक सुद्धा हे करूंक जाता अल्टिमेटली कितें तुमकां कित्याक जाता एकूच बेस्ट जाता सगळे वांगडाच सर तुमकां गाड्यो मेवल्या म्हणजे आमकांय जिवाक बरें दिसतलें समाधान जातलें हेच म्हजें म्हणणें आनी काय काय म्हटलं सर तुम्ही वचून डायरेक्ट विचारा तांकां सगळ्यांक विचारा बाबा तुम्ही आमकां घेयत ना कॉन्फिडंटान तुम्ही डायरेक्ट घेता आमच्या हेच्या एरियेचे हे करता म्हणून तांकां हाडले भायर येता तांकां खबर सुद्धा आसना काय गोंयचें कितें तें सारकें कितें मागीर तुमकां हांव कितें आहा तें 2 दिसांनी गमत ना आता डिसिजन आता कितें आहा रिव्यू पेटिशन घाल म्हणटा तूं गव्हर्मेंटाक हांव मागतलो न्हू कित्याक ते लुकार वेस्ट जाता आतां एक गाडो घालो 2 मिटर दुसरो 1.5 मिटर सोडलो जाय ना आता कुडका 3.5 मिटर 20 मिटर गेले 5 गाड्यान कोणी बाबा कुडका पंचायतीन डिसिजन घेतला की ते रिव्यू पेटिशन घालतले म्हणून ह्या बाबतीन तर तुम्ही तांकां हें करता हेल्प करूंक शकता रिव्यू पेटिशन म्हाका दिसना सर नाय नॉलेज पंचायतीचे गव्हर्नमेंट हॅज टू फायल गव्हर्मेंट हॅज टू फायल रिव्यू पेटिशन आमी तांकां म्हणटले कितें तुमी तांकां थिंगा दिया पूण हे आमचो प्लॅन असो आहा त्या प्लॅना प्रमाणे समोन हायकोर्टाक रिक्वेस्ट करून हे काम करून घेवपाचें आमकां गरज तर आम्ही तुका रिक्वेस्ट करता एक प्लीज तूं तांकां सांग हे सगळे गव्हर्नमेंट तुमचे ऑफिसर आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट कर तुमी बाबा आमकां घेयना आसतना ते केलें आमी इतलो प्लॅन बरो केल्लो आमच्या कॉन्सिडन्सीन होय केल्लो सारखे बांदून हे कॉन्सिडन्सी केल्लो ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान constituency कितें सगळ्या तो पिड्ड्यार गेलो plan, काउन्सिल हेंच्यांनी ऑथॉरिटीक सांगता सगळे काउन्सिल ऑथॉरिटी हे पळयता मिडिया न्यूज पळयता व्हॉट्सएप पळयता देखून हांव एक विनंती करता तुमकां काउन्सिल ऑथॉरिटी कोण आहा रिलेटेड टू गाडास किंवा आसा पळय तांकां ही तुमी हे कोण हँडल करता तांकां जरी तर तुमी कितें डिसिजन घेता अशें इन फ्युचर अशें करचें न्हू जाल्यार आमकां मातशें दोगांय MLA कॉन्फिडन्सान घेवंकूच जाय सारकें घेवंकूच जाय करून आनी अकॉर्डिंगली तांकां जाय जाय थंय करूंक आमी कितें जाय प्लॅन केला तो आमी तुमकां आमच्या लोकांनी इलेक्ट करून हाडला लोकांनी हाडला आपल्याच्या गांवांक लागून आमी हाडला हे केल्लो आहा तेका आणि हांकां जाय थंय हे बसतले गदलींचेर आनी मारून सायनी मारतले आनी जाय जाय दितले रिप्लाय आणि एक तांचो हे आशिल्लें की 38 जाणांची हे आसा तर तांकां कितें तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प मेळचें तेजेर कितें उलोवप अपॉइंटमेंट घेवन आमी मेमोरंडम घेवन वचपाचें हांवें सीएमाक हे फायल केलेले ऑलरेडी की आमकां बाबा ते काम बंद जालां पासून आमकां कितें आदार करचो म्हणून सो आमी अपॉइंटमेंटाक रावता आतां तो फाल्यां वचता म्हणटा फाल्यां देखून हांव पळयतां ओके तर तेन्ना आमी सीएमाक कडेन वयता तेन्ना तुमकां घुमयता ओके थँक्यू देव बरें करूं तुमकां थँक्यू वेरी मच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू सॅटिस्फाय आहा तूं जें आतां MLA म्हणला तें कितें सॅटिस्फॅक्शन आहा कितें म्हणटा समाधान हा काय म्हणटा समाधान आसा तूं MLA आमी मेळपाक येयलेले आमी हो इशू फॉलोअप करता 2 म्हयने जाले आनी ह्या इशूचे आयज एक हाडल्याच्यान एक हायकोर्ट ऑर्डर येयलेली ते मातसो आमचो लोक जो गाडेकार मातशे डिस्टर्ब जालेले की आमकां गाडे मेवतले ना ते आमकां क्लियरिटी करूंक जाय बाबा ते गाडे घालून आमचो प्लॅन जो केला तो हालतलो काय ना सो ताणें सांगलां की आमकां सीएमाच्या फुड्यान व्हरून आमकां रिक्वेस्ट करता की रिव्यू पिटिशन फायल करपाक सो रिव्यू पिटिशन गव्हर्मेंटान फायल केल्यार तो इशू सॉल्व जातलो तितून त्या प्लॅनार ते दीन दयाल गाडे आहले तितून
सो 48 बिल्ड अप येवपाचे आसले विथ टॉयलेट आनी तो बरो प्लॅन आहलो सामको PWDन हें केलो तो. सो नाव CMाक मेळोन आमी CMाक सांगतले बाबा जोरी तर हो प्लॅन जायना जाल्यार तांकां रिवायज करचो पडटलो. रिवायज करपाक आनीक टायम वयतलो आनी आतां 3 म्हयने ऑलरेडी 3 म्हयने जाले सो आमी ताका मागीर रोकडो कोड लागतलो इलेक्शन म्हणटले मागीर जाले गेले मागीर काय ना सो ताका आमी हें करून CMाक मेळोन CMाक रिक्वेस्ट करतले. ओके सो आमकां फूल फेथ आहा गव्हर्मेंटाचेर. आमचे हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे त्यांनी इन्स्टॉल केल्या ते. सो दॅट इज द रिजन आमी हिंगा येयल्या न्हू बाबा तो प्लॅन हालतलो आमचो. तो CMा कडेन उलोवन तो रिव्यू पेटिशन घालून येतलो आनी गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार इट इज पॉसिबल. दॅट इज नथींग. तो तांकां जर तो जागो सगल्यांक बेनिफीट जाता जाल्यार आय थिंक हायकोर्ट वील हॅव नो सगळ्यांक जागो मेळ्ळो जालें न्हू काय जायना प्रॉब्लेमूच ना न्हू कोणाक. एक्सपेक्टेशन केन्ना जाता? एक्सपेक्टेशन ह्या विकान आमी कहाय करून CMाक मेवतले. ह्या विकान आमी CMाक फाटले केपी सुद्धा तुम्ही तेच करीत आसा मेळटले गणेश येईल पळय पण पळय मेळत ना तुम्ही. आमी CMाचो अपॉइंटमेंट घेवंक शकता. आयक थ्रू अदर सोर्सीस घेवंक सोदता पण वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट हा MLA. उडालो ही इज फॉलोइंग अप द मॅटर देखून आमी तेजे उत्तराक लागून तो करता म्हणून रावला. ते भाशेन आमी आमचे लिंक घेवन आमी CMाच्या फुड्यान वचूंक सोदता. बट आमकां आमचो MLA जाय आमच्या बराबर देखून आमी MLA काम करता तुमचो दिसता 101% करता. करता म्हणल्यार काय कितलो दीस जालो तुमचो? आयज 3रो म्हयनो चालू हा. तेच म्हणतात 3रो महिनो जाला. तुम्ही तिसरे 3 महिने तुम्ही बेकार उरल्या. केन्ना पर्यंत येऊ शकता आणि केन्ना पर्यंत फायनली जाऊ शकता. आयज पर्यंत मागीर तुमी म्हणपाचें आमी लो हातीन घेवपाचो. तुमी सांगा कितें करपाचें. तुमी सांगा म्हाका कितें करपाचें. आमी हो प्रोसिजर आम्ही म्हणना तुमचे पोटार येला गव्हर्मेंट तुमच्या पोटार येला जाल्यार तुम्ही कितें डिसिजन घेता हो तेव्हा विचारपी ताका. डिसिजन गव्हर्मेंटान घेवंक जाय न्हू. आमी तुम्ही कितें काय डिसिजन घेता? घेवं. आमी पळय आमी वचोन थिंगा लॉ हँड वील टेक लॉ इन हँड. वी डोंट वॉन्ट टू डू दॅट. आमी आयज वचोंक ना कित्याक थिंगा आमकां खबर आसली हायकोर्टाची ऑर्डर आसली एंड वी डोंट वॉन्ट टू. वी रिस्पेक्ट द ऑर्डर. वी डोंट वॉन्ट टू ते पुलीस येयलेले थिंगा टू लॉ हें करपाक थिंगा. बरें प्रसाद समाधान आसा कितें MLA म्हणला ते तुमकां? आमी फायली इतले हें करून हेंच्यांनी घेवंक जाय आसलेलो MLA आमच्या दोगांयकूय कॉन्फिडंट घेवंक जाय आसलेलो काय ना घेवपाक नाका आसलेलो गव्हर्मेंटाने. पूण तुमकां दिसता हे विका भितर तुमचे जातले काय? विका भितर वी वील फायंड आउट. CMा कडेन आमी जातले की रिक्वेस्ट करतले की तुमी रिव्यू पिटिशन घाला आनी तो प्लॅन जो आहा काडला तो PWDन तुमच्या गव्हर्मेंटान काडला तो प्रपोज करून पास करून घेवचो म्हणून. आनी तो पास करीत जाल्यार वी आर हॅपी विथ दॅट. म्हणजे तुमकां दिसता की गव्हर्मेंट आमकां बायपास करता म्हणून कोत्ता नाल्यार हे मिसकम्युनिकेशन आहा. नाजाल्यार इतलो बरो प्लॅन काडलेलो तो हेंच्यांनी गोल उडयला आतां आमकां. त्या प्लॅनाक लागूनच आतां आमी येयले न्हू हांगा. ते 5 भायर पडले आमच्या प्लॅनांचो. आमचे गाडेकार कोणूच ना तितून. हे कोण आहा ते दुसरे म्हणजे फ्रूट वेंडर ते. ओके कितले 10 जाण आहा मध्ये 10 जाण फ्रूट वेंडर. तिंका कितें जाल्लें तेंचे फ्रूट आसलेले पळय तेन्ना काडला पळय जेन्ना ते हें केला तेन्ना फ्रूट आसलेले तेंचे. तेन्ना मागीर दोंगा MLA येवन मामलेदार येवन बीन तेंकां जागो दिल्लो म्हणजे बसा म्हणून सांगलें हांव क्लीन करून. कित्याक तो टेम्पररी हें करपाक लागून. आनी तेजेर आतां प्रोसेस चालू आसलेलो थंयच आमकां भितरल्यान दिता म्हणून 40 हें काडून सारकें सगळ्यांक दीन दयालांक बीन सगळ्यांक दिता म्हणून. आनी आतां कितें जालें सडनली आतां त्या गाड्या हायकोर्टाचे ऑर्डर ते येयले हेंकां शिफ्ट कर म्हणून सांगलें दिसता. हेंच्यांनी करूंक शिफ्ट करूंक ना म्हणून हेंच्यांनी पुलीस हाडून हें करून आमचे पार्ट हे न्हू आमचे वांगडचेच ते तेंचे गाडे नासले थिंगा हें घेवन सकाळी बसता सांजे बॉक्स हें घेवन बसताले. सो आय थिंक आमचे ना न्हू आमचे न्हू पूण कितें म्हणटालो हांवें म्हणटा तुमकां आतां तेजें कितें जालां सकाळी न्हू थिंगा आय थिंक यू हॅव टू आस्क देम कित्याक थिंगा पॉलिटिकली कोण इनवॉल्ड आसले म्हणून हांवें न्यूजार पळयला. सो वी वील नॉट लायक टू कमेंट ऑन दॅट. थँक्यू.